ना कशें आसा आमी नोटिफाय केल्ले रेट्स आसात आनी आमी ताजे प्रमाणे वतले तांणी कितें रिप्रेजेंटेशन करपा जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो फायनान्स मिनिस्टरूय आसा ताजे कडेन करता। संडे तेंच्यांनी सभा आपयल्या तेज्या खातीर डिस्कस करपा खातीर आख्या गांवा खातीर तांकां कशें आसा तें करून न्ही आमी पळयता। बंद उडोवपा जाल्यार बंद उडोवनी न्ही कशें आहा फेरी बोटाचे एक ट्रिपीचो कॉस्ट जो आसा तो सादारण 5,000 आसता कळ्ळें न्ही आनी आमचे हें पसून करून कितली हें जाता जर जेन्ना तुमकां बरी सर्विसीस मेळटा तेन्ना तुमकां आमी म्हणना की तो 30 रुपये न्ही 5 रुपये वाडयता आमी। जे जर लोक आसात तांकां 2 फॅसिलिटी कशी दिल्ली आहा पळय पयलीं 10 रुपया आशिल्ल्यो 1998 ह्यो 10 रुपया ताणें नोटिफाय केल्ले 1998 स्कुटरीकय 5 रुपया आशिल्ले त्या वेळार कोण मिनिस्टर आयलो ते स्कुटरीचे काडले। आतां 1998 ज्या मनशाची सॅलरी जी 10,000 आशिल्ली ती आतां 1 लाख जाल्ली आसा। 2001 2003 आमी जी स्कीम पसून केल्ली पळय न्ही हाजे DSS ती फक्त 500 रुपया आशिल्ली आज ती वाडल्या काय ना। तुमी हांव हांगच्यान वतालो म्हणजे 1998 जेन्ना सिटी बस जी पणजेची आशिल्ली पळय न्ही ती थंय वचपाक आमकां 1 रुपया घेताली खंय मार्केटान वचपाक। आयज कितले आहा सिटी बसीचे 20-25 आहा न्ही 20 पटींनी वाडला काय ना आनी आमी वाडयतात ते फक्त तांचे 10 रुपयाचे 15 रुपये करतात। जर आमी उलयता जर जाय चोडणकार जे डेली येवपाचे आसा तांणी पास काडलो जर जाय जाल्यार मेळटा आनी पास काडपाक तांकां खंय वचपा येना त्या वेसलाचेर ह्या पंचायतीन बरयले हें बसयले आसात। सो एक रिस्पेक्ट करपा जाय। आतां पळोवया लोकांचें सगळ्यांचें रिप्रेजेंटेशन येता जाल्यार मागीर पळयतले आमी जर ताणें हाचे खातीर इतकेच पयशां खातीर जर हें मागलें थंयच्यान देंवले नंतर तुमी त्या गाड्याचेर च्या मारली जाल्यार पसून 2 जाणांचे 30 रुपये जाता ते जर परवडना म्हणलें जर जाय जाल्यार खूब वायट परिस्थिती आहा। सरकार ठाम म्हणटा तें हें करतलो आमचे मुख्यमंत्री डिसिजन घेतलें।